नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ओडिशांतल्या संबलपुरांत 68,000 कोटी रुपया परस अदीक मुळाव्या साधन सुविधा येवजणेचें उक्तावण केलें आनी ते देशाक समर्पीत केलें. प्रधानमंत्र्यांनी आयज ओडिशांतल्या संबलपुरांत IIM संबलपुराच्या कायम परिसराचें उक्तावण केलें. तशेंच झारसुगुडा प्रधान टपाल घर दायज भवन देशाक समर्पीत केलें. JHBDPLच्या धावरा अंगूल पायपलायन खंडाचें उक्तावण तांणी केलें. प्रधानमंत्र्यांनी रेल्वे उदरगत प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है. मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70,000 करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा के गरीब, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, किसान यानी समाज के सब वर्गों को इसका लाभ होगा. भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ फुडारी आणि देशाचे आदले उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी हांकां देशाचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कारान भोवमानीत करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या एक्स हँडलावेल्यान ही खबर दितना खोशी उक्तायली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी लालकृष्ण अडवाणी हांकां फोन करून भारत रत्न पुरस्कार जाहीर जाल्ल्या खातीर परबी भेटयल्या. लालकृष्ण अडवाणी हांणी ह्या भोवमाना खातीर आभार उक्तायल्या. लालकृष्ण अडवाणी हांकां भारत रत्न पुरस्कार जाहीर जाल्ल्या खातीर भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी खोशी उक्तायल्या. 21व्या शेंकड्यांतल्या आव्हानाक फुडो करपाक 20व्या शेंकड्यांतली नजर उपकारची ना जाल्यार नवे विचार आनी सुदारणा वरवींच हें शक्य जातलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत आयोजीत राष्ट्रकुल एटर्नी आनी सॉलिसिटर जनरलाच्या परिशदेंत ते उलयताले. कांय वेळार एका देशान न्याय मेळोवपा खातीर दुसऱ्या देशा वांगडा मेळून काम करप गरजेचें आसता. दुसऱ्या देशा वांगडा मेळून काम केल्यार एकरूपता उरता आनी बेगीन न्याय मेळप शक्य जाता अशें तांणी सांगलें. In 2014, the people of India blessed me with responsibility of becoming the Prime Minister. Before that, I worked as the Chief Minister in the state of Gujarat. Back then, we decided to set up evening courts. This helped people attend court hearing after their work hours. This gave justice but also saved time and money. Hundreds of thousands of people benefited from this. Friends, India also has a unique concept of Lok Adalat. It means people's court. These courts provide a mechanism to settlement of small cases related to public utility services. This is a pre-litigation process. Such courts have resolved thousands of cases and ensured easy justice delivery. न्यायदानाक शिमी पलतडची आव्हानां हो ह्या परिशदेचो विशय आसा. कायदो आनी न्यायाच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या परिशदेंत भासाभास जाता. आंतरराष्ट्रीय संस्था घटमूट करपाची गरज आसा अशें ह्या वेळार उलयतना देशाचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी सांगलें. The realm of legal education. Globally, we are witnessing a paradigm shift from textbook-oriented teaching methods towards a more practical-based approach to legal education. While traditional legal education has focused primarily on theoretical knowledge, there is a growing recognition of the importance of practical skills in preparing students to the realities of legal practice. Law schools are increasingly incorporated experiential learning opportunities
such as moot court competitions and internships into their curriculum, these initiatives provide students with a hands-on experience and real-world insights, equipping them better to navigate the complexities of legal practice. This is reflected in the countless international moot court competitions which are conducted by various colleges in different parts of the world, including India. मत्स्य उद्योग संचालनालयान आयोजित केल्ल्या एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचे उक्तावण काल केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार मत्स्य उद्योग मंत्री निळकंठ हळर्णकर, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, महाराष्ट्राचे भौशीक बांदकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. नुस्ते शिवाय गोंयकार खंय तरी जगूंकूच शकना. एक दीस दोन दीस खंय तरी शिवराक जाले, तिसरे दीस त्या खंयच्या पद्दतीन नुस्तें जाय. आनी म्हणून हे रिलेशन जे नॅचरल आसा आनी परमेश्वरान इतली तरेची सवलती आमकां दवरल्यात. समुद्राच्या काठाचेर आमचें गोंय आसा आनी ह्या सवलतीचो तसो फायदो आमकां आतां पर्यंत घेवंक जाय आशिल्लो. म्हाका दिसता तितलो आमी घेवना आनी म्हणून केंद्र सरकार सुद्दां मोठ्या प्रमाणान ही मत्स्य चळवळ जी आसा आमी ताका ब्लू इकॉनॉमी करपाक, ब्लू हें करपाक लागून आमी जे कितें म्हणटात ते प्रत्यक्षान हाडपाक केंद्रान सुद्दां भरपूर मदत केल्ली आसा. ताचो उल्लेख आतां हांगा जाल्लो आसा. पणजे कांपालार 2 ते 4 फेब्रुवारी मध्ये एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल आयोजित केला. या महोत्सवात वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातात. गोंयांतले नुस्तेमार आणि नुस्ते वेवसायिकांक ह्या महोत्सवांतल्यान खूब फायदो आणि शिकपाक मेळटले अशें मत्स्य उद्योग मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें. म्हणजेच ही इंडस्ट्री फुडें कशी वयतली आनी ह्या माध्यमान मेगा फेस्टिवल अरेंज करून, कारण आमी पळयता की फिश इंडस्ट्री ही कितकी आमी वाडोवंक शकता. म्हणजेच आमची इकॉनॉमी प्रत्येक मनशाची, राज्याची किंवा देशाची आसतली. ह्या महोत्सवांत खाद्यपदार्थाचे स्टॉल मांडल्यात. तशेंच एक्वेरियम गॅलरीन तरेकवार नुस्तीं आसात. ही नुस्तीं पळोवपाक विद्यार्थी आनी नागरीक व्हडा संख्येन गर्दी करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला केंद्रातल्या भाजप सरकारान देशान वेगवेगळ्या मळार प्रचंड उदरगत केल्या अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. केंद्र सरकारान देशातल्या सामान्य नागरिकांक खातीर लागू केल्ल्यो येवजण्यो आनी वेगवेगळ्या उदरगत कार्यावळीची म्हायती तांणी पत्रकार परिशदेंतल्यान दिली. भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ फुडारी आनी आदले उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी हांकां भारत रत्न पुरस्कार जाहीर जाल्ल्या खातीर तानावडे हांणी खोशी उक्तावन परबी भेटयली. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे राष्ट्रीय ज्येष्ठ नेते, पार्टीचे संस्थापक, ज्यांच्यानी सुरुवातीपासून जनसंघ ते भारतीय जनता पार्टी पर्यंत त्यांनी काम केले. त्यांना लालकृष्ण अडवाणीजी त्यांना आताच आज भारत रत्न पुरस्कार जाहीर केल्लो आसा आनी त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे सगळ्यांचे अभिमान आसा आनी आनंद आसा. गोंय सरकाराच्या राजभाषा संचालनालयान 2019 ते 20, 2020 ते 21 आणि 2021 ते 22 वर्साचे भाषा पुरस्कार जाहीर केल्यात. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार कोंकणी भाषा पुरस्कार वर्स 2019 ते 20 पुंडलीक नायक हांकां जाहीर जाला. 2020 ते 21 चो पुरस्कार मीना काकोडकर आणि 2021 ते 22 चो पुरस्कार अशोक भोसले हांकां जाहीर जाला. बाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार 2019 ते 20 खातीर उल्हास प्रभुदेसाय हांकां, 2020 ते 21 डॉक्टर सोमनाथ कोमरपंत हांकां आणि 2021 ते 22 पुरस्कार गुरुदास सावळ हांकां जाहीर जाला. दुर्गाराम उपाध्याय संस्कृत भाषा पुरस्कार 2019 ते 20 खातीर लक्ष्मण पित्रे हांकां जाल्यार 2020 ते 21 खातीर मनोहर आमशेकर हांकां जाहीर जाला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी एक्स हँडलाचेर जैतिवंतांक परबी भेटयल्या.
इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.